Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एकंदरीत न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा, ज्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक नवीन विजन घेवन पंतप्रधानान ही पॉलिसी देशा समोर दवरलेली आसा. आनीक तांचे तातूंतल्यान तत्व जें आसा पळय तें म्हटल्यार कितें एज अ नॉलेज हब कंट्री. आमचो देश जो आसा तो देश सगळ्या जगां भितर जावपाक जाय की नॉलेज हब कंट्री अशे पद्दतीन. म्हणजे 130 कोटी जनता जी आसा तातूंतले जे आमी तरणाटे भुरगे जे आसात, विद्यार्थी जे आसात, ह्या भुरग्यांक ही जाणीव जावची, पालकांक जाणीव जावची. आनीक टू क्रिएट एंड सेपरेट पोजिशन, अ स्पेशल पोजिशन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. जे 130 सुमार देश आसा ते देशां भितर आमच्या भारत देशाक पयलींचो जो मान सन्मान आसा तो परत प्राप्त जावचो. आनी त्या नजरेन मागीर सगळ्या क्षेत्रां भितर काम जावचें. ते मागीर रिसर्च आसूये, सायन्स आसूये किंवा विज्ञान आसूये, हे सगळे हातूंत जावचें ह्या भावनेन तांणी ही पॉलिसी हाडिल्ली आसा. जवळ जवळ 36 वर्सां नंतर जनतेन, लोकांनी, पालकांनी, स्टेक होल्डर्स, भुरग्यांनी सुद्दां हाजेर ह्या चर्चेंत सहभागी जावपाची सारकी संद आमकां मेळिल्ली आसा. आज आमी जनरल डेलिब्रेशन्स डिस्कशन्स जेणे करून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी संबंधी सगळ्यांक सारकी माहिती दिल्ली आसा. आमी कितें करपाक जाय, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा, जबाबदारी कितें आसा, ह्या संबंधी सगळे 35 मेंबरांक माहिती दिल्ली आसा. सादारणशे मंगळार म्हटल्यार आमचे सब कमिटीज ठरतल्यो त्या स्तराचेर. आनीक ताजे नंतर मागीर द वर्क वील स्टार्ट. सिलेबस करिकुलम जो आसा पळय न्ही, सिलेबस ताजी माहिती मुखार 2-3 म्हयन्या भितर NCERT नॅशनल लेवलाची जी बॉडी आसा ती आमकां धाडटली. पण तांचे हाका न रावता सद्याक आमी आमच्या लेवलाचेर गोंयांत कितें जाय, खंयचे प्रकारचे वोकेशन जें आसा पळय न्ही तें आमी 6थाच्या भुरग्यांक सुरवात करतले, जे 21-22तल्यान स्टार्ट जातले. टेक्निकल जे हांवें आतां म्हटलां, आमचे मेंबर्स आसून म्हटलां आमी की टेक्निकल जे आसा पळय न्ही, आमी ह्या नजरेन पळोवपाचें ना की आमी वोकेशनल सुरू करतले आनी एखादी भुरगें आमी कार्पेंटर करतले. यू सी द होल वर्ल्ड इज टुडे ओपन फॉर टेक्निकल एज्युकेशन आनी टेक्निकल मॅन पॉवर. त्यामुळे आमी 6वेक साकून जे भुरग्यांक शिकयतले, 6वे, 7वे, 8वे, 9वे, 10वेक जे भुरग्यांक शिकयतले त्या हातूंत भितर व्हेरी स्ट्रॉंग बेज आमी तयार करची पडटली. एज फार एज अ टेक्निकल एप्टिट्यूड भुरग्यां भितर तयार जावपाक जाय. वी वील वर्क ऑन दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमी जवळ जवळ 50 कडेन पळयलें. 50 ते माझे म्हटल्यार 50-55 सुमार आसा. त्या जाग्यार प्री प्रायमरी धरून ते 12वी पर्यंत, म्हणजे दॅट इज नो बॉदरेशन. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची आज सेकंडरी एज्युकेशनाची मिटींग आहे, वर्च्युअल मिटींग आशिल्ली. वर्च्युअल मिटींगेन हांवें म्हाज्या पर्यंत ताका सगळ्यांक गायड केलें. ताका विशेष करून 3 सब कमिटी करप, म्हणजे प्री प्रायमरी, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी अशा पद्दतीचे. आनी गोंयांत आसलेल्या प्रेझेंटचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, परत सिलेबस, ह्या सगळ्याचो सारासार विचार जावचो आनी तेंच्यांनी फेब्रुवारी एंडींग पर्यंत सबमीट करचें. निदान आमकां येता ते जून पर्यंत एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करून मेळपाक जाय. थँक्यू सर.